म्हादय अभयारण्याक व्याघ्र वाठार अधिसूचित करात म्हूण आपणे 2011तूच सांगिल्ले म्हूण काँग्रेस फुडारी जयराम रमेशाचो दावो। तेन्नाचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक ताणें 28 जून 2011 दिसा म्हादय अभयारण्याक व्याघ्र वाठार घोशीत कर म्हूण बरयल्ले। 24 जून 2023 दिसा हायकोर्टान कांय याचिकांचो निकाल दितना गोंय सरकाराक 3 म्हयन्यांत व्याघ्र वाठार अधिसूचित करात म्हूण ऑर्डर दिल्ली। गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टात धांव घेवन ऑर्डरीक स्थगिती दिवची म्हूण मागिल्ले। सुप्रीम कोर्टान आयकूंक ना। आतां गोंय सरकारा कडेन 24 ऑक्टोबरा पयलीं व्याघ्र वाठार अधिसूचित करपा शिवाय पर्याय ना आनी चिता प्रकल्पा भशेनूच व्याघ्र वाठाराचें श्रेय प्रधानमंत्री मोदी घेतलो म्हूण जयरामान फोण्ण मारले। जीपीसीसी अध्यक्ष पाटकर म्हणटा म्हादय व्याघ्र वाठार जावपाक जाय। 24 तारखेक ताचो टायम सोंपता आनी म्हाका खात्री आसा की फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे आयच्या नवरात्रेच्या दिसाक म्हाका दिसता आमी जर तर आमकां हिंदू धर्माचो जर खरेंच मना पासून जर आमकां मान दवरपाचो आसा दुर्गा माचो, जाल्यार म्हाका दिसता दुर्गा माचें जें वाहन टायगर हाका रिस्पेक्ट दिवपाक म्हाका दिसता म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी हे टायगर रिजर्व जावपाक जाय। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।